आदराची माई तुंगे माई मोगाली पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार. लुकाचें शुभ वर्तमान. दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकवण दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडीच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपले उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकवण दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकलो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे सरशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्या भितर आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोली पळोवन तुमी रुदोन करतल्यात आनी दांत किल्लितल्यात. उदेंती, अस्तंती आनी उत्तरे आनी दोखिनी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतर हें.